समेस्ताक माये मोगाचो नमस्कार. कोंकणी उलय लंडन फुलय. आवाज रेडिओ 99.FM सावथहॅम्प्टन UK. हांव सोनाली पेडणेकर वास्को गोंयसावन सादर करता म्हजी 25वी कविता. कवितेचें नांव आमची भास. गोंयकार तूं आनी हांव. गोंयकार तूं आनी हांव गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. येना ती इंग्लीश भास सारकी उलोवंक. येना ती इंग्लीश भास सारकी उलोवंक कित्याक वयतात तुटकी फुटकी उलोवंक. कित्याक वयतात तुटकी फुटकी उलोवंक. गोंयकार तूं आनी हांव गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. गोंयांत तूं रावोन आपले भाशेचो मान दवर. गोंयांत तूं रावोन आपले भाशेचो मान दवर. नाका तूं लजो कोंकणी भास उलोवंक. नाका तूं लजो कोंकणी भास उलोवंक. गोंयकार तूं आनी हांव गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. सांग अडाणी वा गांवठी म्हण म्हणून. सांग अडाणी वा गांवठी म्हण म्हणून पूण नाका लजो कोंकणी तुजी भास मान वयर काडून उलोवंक. पूण नाका लजो कोंकणी तुजी भास मान वयर काडून उलोवंक. गोंयकार तूं आनी हांव गोंयकार तूं आनी हांव गोंयांत आमी रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. गोंयकार तूं आनी हांव गोंयांत रावोन कोंकणी उलोवंक कित्याक म्हणून लजप. देव बरें करूं.